माझें नांव प्रमोद नार्वेकर। आयज देवळा कडेन सिद्धेश्वर देवळा कडेन एक इन्सिडेंट जाल्लो आसा की एक झाड लायनीचेर पडोन एक 2 खांबे मोडलेले आसा आनी बरी वायट गजाल अशी जाल्ली आसा। आमचे गुरुदास वजे हांची गाडी थंय खांबो तेजे गाडयेर पडलेलो आसा आनी बरी डॅमेज जाल्ली आसा। तशीच तेंच्या घराक तेकोनूय ती लायन गेल्ली आनी ती लायनूय तेंच्या घरार मातशीशी पडलेली आसा। पण देवाच्या सिद्धेश्वराच्या पांया कडेन अशें कांय जावंक ना म्हणून कोणाक बरें जालें। आनी खरें एक गोश्ट अशी सांगून दिसता की झाडां जी आसा इलेक्ट्रीक हेका आमी पळयली जाल्यार खूब झाडां आसा। हांगा फाटल्यानूय एक व्हडलें झाड आसा, ती जे लायनी कडेन आसा ती ट्रीम करून तरी गव्हर्मेंटान घेवची। म्हणजे गव्हर्मेंट हें करताच पण तेंचे सगळ्याक लक्ष पावना। त्या खातीर हांवूय रिक्वेस्ट करता, हांगासर आनिकूय झाड एक आसा तें समज ट्रीम केल्लें, तेजो सुद्दां आमकां हें जांभळ आसा ती असली झाडां हाडची न्हू पण ती ट्रीम करून तरी घेवची, जेणे करून आमकां ते फुडें बारीक खांदी येवन तेंची जी फळां आसा ती खावंक मेळटली। एकदां जाता कितें अशें की असले इन्सिडेंट जाले की मागीर आमी कांय पळयना, ती मुळां सकट हाडटा। तेज्यान परस आमी ती पयलींच प्रिकॉशन्स घेवन ट्रीम करीत जाल्यार म्हाका तरी दिसता की ही झाडांय बरी उरतलीं आनी कोणाक कांय हानी जावची ना। ह्या खातीर सरकाराक एक विनंती आसा, अशी जी झाडां इलेक्ट्रीक पोला कडेन आसतली नाल्यार घरांक तेकोन आसतली, थोडीं झाडां अशी घरांक तेकोनूय आसा पण मागीर आमी एक इन्सिडेंट जातकूच ती हाडूंक वयता। तेज्यान परस ती आमी टायमार समज पावस लागच्या पयलीं समज आमकां दिसता की हें झाड डेंजरस आसा, कित्याक आमचो दृश्टीकोन समज तसो पळोवपाचो आसा जाल्यार तें पॉसिबल आसा। म्हणून सरकाराक विनंती करतलो हांव की समज असली झाडां आसा ती तुमी ट्रीम करून घेवची। गुरुदास वासुदेव वजे, सिद्धेश्वर देवस्थानचो पुजारी आनी देवळाक तेकोन म्हाजें घर आसा आनी हांव म्हाजी गाडी थंय देवळाक तेकोन लायता म्हाज्या घरा समोर। मातसोसो वारो येयलो आनी एक झाड 2 खांबे वांगडा त्या वाऱ्या वांगडा पडले आनी एक खांबो जो आसा तो म्हाज्या गाडयेर पडलो आनी डॅमेज जाल्या। सगळ्यो ज्यो हें आसा इलेक्ट्रिसिटी जी लायन आसा ती क्लियर करपाक जाय आनी लोकांनी तेका सपोर्ट करपाक जाय, नाल्यार परत नुकसान जायत रावता, सरकारचें बी जाता लोकांचें बी जाता।